नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। स्विमराचो विनयभंग करून फरार जाल्लो स्विमिंग कोच गांगुलीक 6 दीस रिमांड। म्हापशा कस्टडीत दिसभर चौकशी, सुत्रां सांगता गांगुलीक गुन्यांव कबूल। हेर स्विमरांकडूनय पुलिसांची किजिला विशीं चौकशी। मोदी सरकाराच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची 100री अर्थव्यवस्थेचे आव्हान। मोदी म्हणटा 100 दिसांत महत्वाचे कायदे चालीक। गोंयकार रावताले मायनिंगाच्या आशेर मुख्यमंत्र्याची परबी। गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती सुधारल्या बगर नवे तालाव लागू करचे ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले स्पष्ट। फोंडकुलां पुरोवंक 15ची मुजत, रस्ते जाग्यार घालून डिसेंबरात रिव्ह्यू। चंद्रयानाचो विक्रम लँडर चंद्राच्या भूभागाचेर ऑर्बिटा वरवीं दिसलो, मात लँडरा कडेन इस्रोचो अजून संपर्क प्रस्थापित ना। इस्रो म्हणटा लँडर सारको आसा काय मोडतोड जाल्या खबर ना। आनी नामनेचो ज्येष्ठ आदोगाद आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री राम जेठमलानी गेलो। 95 वर्सांच्या पिरायेचेर संवसाराक अंतरलो। सांजे दिल्ली जाले निमणे संस्कार। अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग करून फरार जाल्लो स्विमिंग कोच गांगुलीक 6 दीस पुलीस रिमांड। वैजकी चाचणे उपरांत म्हापशा कस्टडीत ताची दिसभर चौकशी चल्ली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण गांगुलीन चूक कबूल केल्या। कर्माची फुटेज दाखयल्या उपरांत आपली चूक म्हणून ताणें पुलिसांक सांगले। आतां पुलीस टीम बंगालाक वचून थंय पीडित चलयेची जबानी घेतले। हेर स्विमर चलया कडेनूय तांणी किजिला केल्यात काय ताची चौकशी चल्ल्या। गोंय पुलीस दिल्ली सावन ट्रांझीट रिमांडाचेर गांगुलीक घेवन शेनवारा मध्यानराती उसरा गोंयांत पावले। वैजकी चाचणे उपरांत म्हापशा कस्टडीन ताची दिसभर चौकशी चल्ली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण आपल्याकडच्यान मोठी चूक जाल्या म्हूण गांगुलीन कबूल केल्या। गोंयची टीम पश्चिम बंगालाक वता, थंय चलयेचें मेडिकल करून ताची जबानी घेतले। चलयेची फॅमिली गोंयांत येवंक खंय भियेता। हेर स्विमरांकडेनूय किजिला केल्या जाल्यार पुलीस ताची चौकशी करता। पुलिसांनी हेर चलयांच्या फॅमिली कडेन संपर्क केला। हेर पालकांकडच्यान सध्या कांय कागाळी ना। गांगुलीक नवी दिल्लींतल्यान काश्मीरी गेट वाठारांत शुक्रारा धरिल्लो। गांगुलीन पेड्या खेळा संकुलांत स्विमराच्या विनयभंगाचे कर्म केला। ताचेर म्हापशें पुलीस स्टेशनान विनयभंग आनी बलात्काराचो FIR जाला। Presently, he has been brought to Goa and he has been remanded to 6 days police custody. The team will be going to West Bengal to record the statement of the girl and for other legal formalities to be conducted. So we are also requesting the other parents, if anybody has any complaint, they can approach Mapsa police or to my office. We will take necessary action into their grievances. On investigation, almost now during interrogation, he has admitted that yes, it is his fault. By mistake, he did it. So almost he has confessed it. But now we are in this process of collecting the evidence. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी। फाटल्या 2-2.5 दशकात अर्थव्यवस्थेचे सगळ्यात उण्यांत विकास दराचे आव्हान असताना मोदी सरकाराच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची 100री पुराय। 100 दिसांत आज मेरेनचे सगळ्यात म्हत्वाचे कायदे पास जावन चालीक लागले म्हणून प्रधानमंत्री मोदीन स्वताच्या सरकाराची फाट थापटिली। गोंयकार रावताले मायनिंगेचे आशेर तांचे कांयच ना, मात मुख्यमंत्र्याची प्रधानमंत्र्यांक परबी। मोदी सरकाराच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची 100री। एकेवटेन भारताची अर्थव्यवस्था $5 अरब करपाचे टार्गेट, जाल्यार फाटल्या 2-2.5 दशकांत अर्थव्यवस्थेच्या 5% इतल्या सगळ्यात उण्या विकास दराचे आव्हान सरकारा मुखार आसतना ही 100री येता। जम्मू आनी काश्मीराचे 370 कलम रद्द केले। 3 तलाक बंदी सारखेलो कायदो जालो म्हूण मोदी सातिस्फेद। 100 दिनों में संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। संसद में
रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। गोयचे मायनिंग परत सुरू जातलें जाल्यार मोदी सरकारूच म्हूण लोकसभेची वेंचणूक जाली आनी अभूतपूर्व खासदार घेवन मोदी सरकार परत आयलो। गोंयकार रावताले मायनिंगाच्या आशेचेर सध्या तरी सामसूम मुख्यमंत्र्याची प्रधानमंत्र्याक परबी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या सरकाराक आज 100 दीस पुराय जाता। त्या निमित्तान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांचे सगळे सहकारी मंत्रिमंडळ या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। या 100 दिसाच्या भितर माननीय पंतप्रधान मोदीजीच्या कॅबिनेटान घेतलेले निर्णय आम्ही पळयता की ट्रिपल तलाक आसतलो किंवा आम्ही म्हणटा 370 and 35A जम्मू आणि काश्मीर हो या भारताचो अविभाज्य घटक जाल्लो आसा। त्या खातीर अभिनंदन करता। चंद्रयान मोहिमेचेर या चंद्रयान मोहीम हाच्या खातीरय बी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे अभिनंदन करता। या सगळ्या निर्णया उपरांत म्हाका दिसता हो देश या जगातली महासत्ता जावपाक चड दीस उरचे ना। आमी रोखडेच ह्या देशात महासत्ता जातले। नरेंद्र मोदीजी या 100 दिसाच्या पुराय जावपा खातीर गोंय राज्याच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन तांचे अभिनंदन करता आणि त्यांच्या या सगळ्या विकासात गोंय सरकारय तांच्या बरोबर आसा, तांच्या वांगडा आसा हे सांगपा आसतना खूब खूश भोगता। परत एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांचे सहकारी या सगळ्यांचे अभिनंदन। जय हिंद। काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान मायनिंग सुरू करपाक हे 100 दिसांत मोदी सरकारान एकूय पावल उखलूंक ना म्हूण टिका केली। आणि गोंयच्या संदर्भात त्यांनी परत परत आश्वासन दिल्लें की मायनिंग आमी रोखड्योच सुरू करतले म्हणून। आतां थोड्या दिसान पावस काबार जातलो आनी ते पावस काबार जावन जर ते परत प्रोसेस स्टार्ट जाली जाल्यार परत हो सिजनय मेळपाना, कारण ते खूब लिगल आनी तो प्रोसेस करपाच्यो खुबश्यो हें उरतल्यो। सो मायनिंग हेजेर म्हाका दिसता हेणी लोकांचो खूब घात घातलेलो आसा। तुमचे गोंयांक सरकार आसा, केंद्राक सरकार आसा, तुमी आश्वासन दिलें त्या लोकांक इलेक्शना टायमार भोंवन की आमकां वोट कराक आमी तुमकां हें दिता म्हणून, पूण आतां 100 दीस जाले एक पावल मुखार तेणी मारलेलें ना। फक्त आश्वासन दितात। तेणी सांगलेलें चवथीक आमी कितें तरी थोडे पयशे कितें दियात म्हणून, ते सुद्दां ह्या सरकारान तांकां हें केलें। म्हाका खबर ना तेंची चवथ कशी गेली आसतली ती, पूण हेजो येणारो काळ सामको वायट दिसांचो आसतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रस्त्याची परिस्थिती सुधारल्या बगर नवे तालाव गोंयांत लागू करचे ना। रस्ते जाग्यार घालून डिसेंबरात रिव्ह्यू बसका घेवन नवे तालाव लागू करपाचेर निर्णय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो। 15 ते 20 दिसां भितर रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपाचे आदेशूय मुख्यमंत्र्यान PWDक दिलात। कार्यकारी ते कनिश्ठ अभियंता मेरेन सगळ्यांक स्वता रस्त्याची पळोवणी करूंक सांगल्या। सुधारित मोटर वाहन कायद्याच्या नव्या तलावाचो देशभर बोवाळ। तलाव 5 ते 10 पट वाडयल्यात। केंद्रान हो कायदो लागू केलो, मात लोकांचो बोवाळ सुरू जाल्ल्यान राज्यात सूट सोदतात। गोंयांत तर रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान लोकांक आयतेच कारण। गोंयांत नव्या वर्सात ह्यो फायनी लागू करपाचें थारला। पयलीं खंय रस्ते जाग्यार घालतले, मागीरूच नवे तलाव लागू करतले। ट्राफिक रूल इम्प्लिमेंटेशनचेर कोर्टात घालून दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे ट्राफिक रूल इम्प्लिमेंट करप हे गोंयांत आत्ताच्या घडीक तरी हांवें डिस्कस केल्या उपरांत आत्तां शक्य ना। आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो हांच्यांनी बी तेच्या डिपार्टमेंटाची विकत बैठक घेतली आणि त्या बैठकीच्या नंतर गोंयांतले सद्याचे रस्ते जे आसा हे पावसा खातीर बरेच खराब जाल्ले आसा। ऑलरेडी PWDचे PC पाळसेकर हांचे कडेन ऑलरेडी हांव उलयलां। तांच्या सगळ्या इंजिनियरांची मिटींग घेवन तांकां हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की सगळ्या डिव्हिजनांनी जाता तितके बेगीन रस्त्यावेले खड्डे बुजोवपाचें काम जे आसा हे 15 ते 20 दिसां भितर करप अत्यंत गरजेचें आसा। सगळ्या इंजिनियरांनी स्वता इन्स्पेक्शन करप, सगळ्या EE पासून ते JE पर्यंत, आणि ज्या ज्या जाग्यार खड्डे आसा ते बेगिनात बेगीन बुजोवन घेवप, जेणे करून सामान्य जनतेक आम आदमीक खंयसरूच ह्या गोश्टीचो त्रास जावपाक जायना। 2 व्हिलरा वयल्यान वयता आसतना, 4 व्हिलरा वयता आसतना बरेच कडेन आमी पळयता की पावसा खातीर मोठमोठे खड्डे पडलेले आसा, उदकूय साठून उरलेलें आसा। त्या खातीर अजुनूय रस्ते जे आसा हे खराब जावंक शकता, ते जावचे न्ही म्हणून जायती प्रिकॉशन्स जी आसा ही सगळ्या कडल्यान घेवप ही अत्यंत गरजेची आसा आनी ती तेंच्यांनी घेवची अशें म्हाका दिसता, आनी जाता तितके बेगीन ते घेतलेय बी। हे सगळें जाल्या उपरांत म्हाका दिसता परत एकदा रिव्ह्यू मिटींग घेवन ट्राफीक रुल्स बाकीचे जे सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्यांनी प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन्स करपाक जाय। ते आमी येता त्या जवळपास डिसेंबराच्या एंडिंगाक ताजें डिसिजन घेवन मागीर आमकां सुरू करपाक काय हरकत ना। त्या अनुसार लोकां मदीं अवेरनेस करप हाजी अत्यंत गरजेची आसा।
कारण हे सगळे रूल्स आनी हे लोकांक कळप आनी ताज्या तोपर्यंत जावचें ना म्हणून हांवें ऑलरेडी ट्राफीक डिपार्टमेंटाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय सांगलां ताजें इम्प्लिमेंटेशन करच्या पयलीं मोठ्या प्रमाणांत ताजें अवेरनेस लोकां मदीं जावप हें अत्यंत गरजेचें आनी तें अवेरनेस जाल्या उपरांत आमी तें इम्प्लिमेंटेशन ताजें ठरयलें वयतलें ही कळवणी जी आसा ती लोकां खातीर आवा शिवा करून केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सुदारीत मोटर वाहन कायदो संसदेन पास करून हाडलो खरो, मात तालाव आनी लोकांचो बोवाळ पळोवन राज्यात पळवाटो सोदूंक लागल्यात. गोंयांत तर रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान आयतेच निमित ट्युरिझम सिजनान कटकट नाका म्हूण सावंत सरकारूय एकदम फुडल्या वर्साचेर धुकलून मेकळो. फुडे प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. चंद्रयानाचो विक्रम लँडर चंद्राच्या भुंयेचेर खंय आसा तो ऑर्बिटाचेर सांपडला. इस्रोन आयतारा जाहीर केलें, मात लँडरा कडेन अजून संपर्क प्रस्थापीत जाल्लो ना म्हूण इस्रोचे मुखेली के शिवन हांणी स्पश्ट केलां. चंद्राचेर देंवतना 2.1 किलोमीटर उंचायेचेर आसतना लँडराचो इस्रोचे केंद्रा कडेन संपर्क तुटलो. तेन्ना सावन इस्रोच्या लँडरा कडेन संपर्क प्रस्थापीत करपाचे यत्न चल्ल्यात. तो सारको आसा काय मोडतोड जाल्यात तेवूय इस्रोक अजून कळिल्लें ना. उटंगरान आयतारा विसव घेतलो. 2 दीस जाले दिवचले सांखळे उदक पंप करताले. पावस आनी उदक निसतल्ल्यान आतां खंय परिस्थिती निवळ्या. तिळारी धरणाची दारां उक्ती केल्ल्यान साळाक धोको आशिल्लो. साळांत न्हंयची पातळी वाडल्या पूण धोको ना. साळांतल्या बंदारा पुलावयल्यान कोणें यो वच करचें न्हय म्हूण मामलेदाराची कळवणी. शुक्रार सावन सुरू जाल्ल्या उटंगराचो आयतारा विसव बंगालच्या उपसागरात उण्या दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान वादळी वाऱ्या सयत सेगीत 2-3 दीस पावस, दिवचल सांखळे उदक पंपिंग करून परिस्थिती नियंत्रणात दवरली आनी 2 दीस धुकल्ले. साळांत न्हंयचे उदकाचे पातळेंत वाड जाल्या, मात परिस्थिती नियंत्रणात. खबरदारी म्हूण साळांतल्या बंदाऱ्याच्या पुलावेल्यान कोणें यो वच करचें न्ही म्हूण मामलेदाराची भौशीक कळवणी. म्हादयची पातळी वाडल्या. सोनारचो रस्तो परत उदकापोना. रस्त्यार उदक चड देंव जाता अशी परिस्थिती. चवथीक म्हूण आयिल्ल्यो फामिली बुट्टेत आडकल्यो. मजगतीं वादळी वाऱ्याच्या नेटार झाडां पडप, पत्रे हुबून वचपाचे प्रकार चालूच. आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें घरार आंबो पडला म्हणून तितक्यान आमी येयले. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आमकां येयलें कितें आयस फॅक्टरी कडेन नियर आयस फॅक्टरी कडेन घराचेर आंबो पडला. आमी विचार फुडें येयले. आमकां जाल्यार आनी एक गुदांव आहा तेंचें, त्या गुदांवाचेर ब्रांच हें जाल्ली आहा पूण ती कट केलें. पळय जाल्यार आतां हांगा येयल्या उपरांत आमकां इन्फॉर्मेशन पळयलें आमी कितें शेड पडल्या पूण ती दुसरे गडेकर म्हणटा पळय तेज्या हावजाचेर हें जाल्या पडल्या. ती आमचे कडेन ती पॉसिबल ना शेड काडपाक पूण ताका आमी ओनराक सांगलां. Because of that strong wind, this thing happened and it came crashing down. At least lucky it didn't fall in the center. Otherwise, people would have there would have been more mishaps happening and people would have been suffering. Neighbors. कितें जालें केन्ना गडगडो येयलो आमचो आमी नको ते पडलो नको ते खंय कितल्यांक सुमार जालें आतां? 4-4:30 जातली म्हणटा. कितल्यांक कळ्ळें तुमकां पत्रे पडला म्हणटा? तेन्ना तितल्याकूच आमी पळयता. तुमी न्हिदलेली आमी न्हिदले हेवटेन. तुमचें कितें नुकसाण जालां? नुकसाण पळय फाटल्यान जालां म्हणटा आमकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राय मनोराच्या फ्रांसिस्को कार्वोलोच्या खुनाची केस सुटली. पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्यात. पिळोवंक बशिल्ल्या कडेन जाल्ले वादांतल्यान फ्रांसिस्कोचे ताच्या इश्टा बरोबर पेटले. फुटक्यो बाटल्यो आनी धारदार शस्त्रान ताचेर हल्लो जाला. मारून ताका हाडून बोरये पुला सकयल उडयलो. शुक्रारा ताची बॉडी मेळ्ळी. धल्ल्यात ते नुवेचे रॉयन आल्वारीस, विल्टन कुतीन, मेल्बन कुतीन, शिरोडेचो वेलेन्सियो वाज तांणी खंय गुन्यांव कबूल केला. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. नामनेचो ज्येष्ठ आदोगाद आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री राम जेठमलानीक आयतारा मरण आयले. 95 वर्सांच्या पिरायेचेर ताणें निमणो स्वास घेतलो. कितलो तेंपूच जालो ताची भलायकी बरी नाशिल्ली. ताच्या फाटल्यान ताचो पूत आनी धूव आसा. जेठमलानीचे पार्थिवाचेर दिल्ली सांजे लोधी रोड मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. देशभरांतले आदोगाद आनी राजकी फुडाऱ्यांनी जेठमलानीक आर्गां ओंपलीं.
एका वटेन दाबोळे विमानतळाचेर नागरी विमान येरादारीचेर निर्बंध आनी नो फ्लायिंग टायम वाडटा जाल्यार गोंयची ट्रॅव्हल टुरिझम संघटना आंतरराष्ट्रीय टुरिस्ट वाडटलो म्हणून आशेचेर आसा. गोंयांत देशी टुरिस्ट वाडटा मात आंतरराष्ट्रीय टुरिस्ट वाडोवंक सरकारान खंय सूट दिवची पडटली. विजा फी देंवयल्ल्यान मातशी थाकाय मात विदेशी टुरिस्टांक गोंयची गार्बेज चाळण जाल्ल्या रस्त्या सारकेल्यो सुविधा म्हणल्यार वीट. We are not afraid of the domestic season. The main thing is the international tourist season. We hope this year we'll have a better inflow of charter tourists. The situation seems to be better in Russia and other countries. One thing good that has happened is the reduction of visa fees. Now that is going to be that is a very encouraging aspect which the central government has taken care of. At the same time, the Goa government also needs to work and improve on the garbage and the infrastructure, because foreign tourists are very much concerned about garbage and infrastructure. Now this year we got a new market from the Polish. There's a charter coming in from Poland once in a week. Then we also have to look at other destinations which were coming to Goa earlier, like the Scandinavians, Swedish, and other countries. That can happen provided the government is a little proactive as far as reducing the costs. See, charters are mostly they come in bulk. It's a bulk movement, so they require some incentives at the airport. Little lower rates, parking slots. Probably some incentives have to be provided by the central government or by the state government, which can encourage greater movement of charters. दाबोळे विमानतळाचेर वाडट्या निर्बंधाक लागून खंय अंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचेर परिणाम जाता. We are also having some other problem regarding the runaway. Airport authorities want to extend the non-flying hours. Earlier, the runaway was closed from 7:30 to 11:30. This year, they want to extend it to 12:30. They also wanted 2 days to closure, Saturday and Sunday, but finally we were able to convince them not to close it on Sundays, but close it only on Saturday. Some flights are getting affected, and one of the flights going to get affected is a Thomson charter flight, which has been coming for many years. This slot has been a historical slot. Now, if that slot is changed, I'm afraid Thomson might have to pull out one of their flights. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पणजेच्या पारंपारीक गाडेकारांच्या पुनर्वसनाचे कितें ताचेर महापालिकेन सरकाराक अजून जापूस दिल्ली ना. महापालिकेन जाप दिवची म्हणून पालिका प्रशासन संचालकान ऑर्डर दिल्ली. ती जाप आयले उपरांत सरकार 32 बेकायदेशीर गाड्यांच्या लायसना विशीं चवकशी करतालो. मात महापालिकेन जापूस दिवंक नाशिल्ल्यान सरकारूय ओग्गी आसा. गाडे मोडल्यार 8 वर्सां जालीं. आफ्टर मीटिंग तेन्ना अशें डायरेक्शन दिलें कमिशनराक की इमिजिएटली रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ गाडा ओनर्स रिपोर्ट सबमीट कर सांगलो. आनी बेज ऑन दॅट रिपोर्ट गव्हर्मेंट रिटायर ऑफिसराक अपॉयंट करून जे म्हाजे पळय इश्यू आसा, एक 32 न्यू लायसन्स दिला म्युन्सिपालिटीन विदाउट एप्लिकेशन आनी फेक सगळी आसा तिची इन्क्वायरी कर सांगल्या त्या ऑफिसराक घेवन. मागीर आमकां जे गाड्या काडलेले पळय तांकां गाडी दिनासतना ही 32 लायसनां कशी दिली ती इन्क्वायरी कर सांगल्या. आनी पडचे बाकीचे पळय ते फेक कितें आसा पळय ते तिनूय इश्यूचेर इन्क्वायरी कर सांगल्या. पूण आज ऑलरेडी 2 म्हयने कंप्लीट जाले तर म्युन्सिपालिटी कांयच रिप्लाय दिना. म्युन्सिपालिटीचे कमिशनराकूय ऑफिसर जे आहा ताका कॉपरेट करना. महापालिका मिरामार भेळपुरीवाल्यांक फूड कोर्ट बांदपाक सोदता. मात पारंपारीक गाडेकारांचे 8 वर्सां जाले पुनर्वसन जाल्लें ना. मिरामार जे आतां पळय गाडेकार आसा पळय ते सगळे फेक अशी फेक लायसन होल्डर तांकां आतां फूड कोर्ट बांदून दिवपाचें हांगा. मिरामार फूड कोर्ट बांदता खंय आनी ताका परमनंट हे करता खंय. पूण म्हाज्या गोंयच्या गाडेकारांनी कितें करपाचें म्हण हांव फक्त एक्सपोज करता. कित्याक हेचेर कांयच आतां मुवमेंट जायना. मिटींग जावन 2 म्हयने जाले टील डेट हेचेर कांयच मुवमेंट जावंक ना. एक तर CCBन ताका रिप्लाय घालूंक ना आनी तांकां आतां मेमोरंडम काडीत आसा डायरेक्टर पूण तेजेर कांयच एक्शन जायना. आतां जो हांव मागता DMA कडेन तोमास तारका कडेन जावं कमिशनरा कडेन की जो तुमी ऑफिसर पळय आतां पळय रिटायर अपॉयंट करतले तो बरोबर गॅरंटीचो करूंक जाय आनी हेंचेर सारकें सिरियस एक्शन घेवन म्हाज्या गाड्याकारांक एकदां रिहेबिलिटेट करून दिवपाचें. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. मडगांवां गार्डनाची दशा जाल्या. धड मेंटेनन्स ना, धड कसले सामानूय ना. नगरपालिकेन तर कांय सुवातांनी आपलो स्क्रॅपाचो अड्डो केला.
फाउंटन आसून नाशिल्ल्यान जमा भुरग्यांक खेळूंक धड सुवात ना गार्डन जाला कामगारांची सुवात नगरपालिका नजर घालिना म्हणून लोक बेजार मडगांव म्युनिसिपल गार्डनाच्या दशेचेर खासा रिपोर्ट पार्किंग म्हणजे कितें आहा आतां लेबराक बी सगळ्यांक सोडला म्हणून हाडून दवरला आतां सद्या एक्चुअली पार्किंग न्ही ती सद्या एमर्जन्सी लागून तेंका देवयला आनी कितें मॅटेरियल बी तेंगेले पावडो पिका ते मॅटेरियल आसता न्ही तेंगेले तेका लागून तेंका गाडी हाडून भितर घेवन वयता ती काडटले आनी दुसरी गोश्ट हे गेले आमगे स्क्रॅपाचे ऑलरेडी ऑक्शन जाल्या कडेन मंडे ट्युजडे सुद्दां ते मॅटेरियल व्हरतले पण गार्डनाक घालप सारकें ना एक्चुअली गार्डनाक घालप सारकें न्ही एक्चुअली पळोवपाक गेले पण कितें आहा तेका लागून डंपिंगाक लागून आनी खंय जागो ना न्ही सकयले बाजाराक गाडी आहा आमगेले सगळे कितें आहा गाडयो बिडयो आसता आनी दवरपा जागो ना आनी खंयसर कडेन जागो ना आमी मडगांव शहरान आहा मडगांवचें नांव पडलें कारण हांगा खूब माड आशिल्ले माडगांव तें आनी ह्या शहरान भितर आमचें गार्डन आसा म्युनिसिपल गार्डन तुमी पळयलां ताजी दिसतात बरी ना आमी ल्हान आसतना खेळपा वताले भरपूर झाडां आशिल्लीं खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो फावंटन आशिल्ले मानगीं आशिल्लीं क्रोकोडायल आसताले तेन्ना आनी अशें भरिल्लें सामकें लायफ आशिल्लें त्या गार्डनान आज त्या गार्डनान लायफूच ना आनी हांगा सुद्दां पळय ल्हान ल्हान आतां पार्क्स आसात हे मेंटेन करपा जाय न्ही हांगा बरी झाडां घातली 2 बांक घातले कोण येवन बसूंक शकता हांगा गोगळान एक गार्डन आसा तें सामकेंच निग्लेक्टेड जशें काय कोण ताका आवय ना बापूय ना सो हे सरकाराक हांव मागूंक सोदता बाबा ही बरी करा म्हणून आमचें शहरूय मातशें बरें आसा न्ही झाडां वाडां आसा मातशें दाखोवन एक पार्क बरें केलें कोणाकूय येवन हांगा बसूंक मेळटलें ही झाडां बाळां पयलीं हिंगा बरें बांक घातले आनी सगळे आमी बसताले रिलॅक्स जावपाक आतां कांयच ना हिंगा हो गांवू जालो कालो आनी दटी करपाक पान हाताय टॉयलेट सगळें हिंग जालो आहा म्हणून पूण कोण चोयतलो तांकां मनीस ना त्या बसत गव्हर्मेंटान पण कितें केलां कंपाउंड वॉल तें भितरलें बरें करचें तेन्ना आमकां सॅटिस्फायड हे बुलेटिन हांगा सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात नमस्कार तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट